मिस्टर देन, मिस्टर देन, ओ मिस्टर देन, हाँ बाबा, ओके मिस्टर बाबा, ओ बाबा बोलोय ना मग बाबा मामा कडे. Mr. Dan? Mr. Dan? Hi, Choloita Kakal. Mr. Dan? Driving. What you are doing? Car you are doing? You are driving car? You are driving car, Paishan? ओके काय ओके. Paishana, you are driving car? Yes? My Raja boy? Kuku boy? Nice. Baba make nice. Look mama, look mama, look mama. What is that, penguin? Yeah, penguin, yes, correct, good boy. आयज आमगे मेनू आमी शीतरान दिला आमकां आनी बाबाक इल्लो पुलाव करता. तो शीत जेवपाक सारको कुस्ताक करता. पुलाव तरी एटलिस्ट कितें खातलो ताका लागून पुलाव करता आनी पोक चिली फ्राय करता. आनी सो पोक चिली फ्राय हांव करता मागे स्टायल. ओके, सिंपल व्हडलेंशें कांय ना, सिंपल करतलें पोक चिली फ्राय. सो पोक काडला हांवें. पयलीं तुमकां सोलांतलें दाखयलेलें न्हू. सो ती पोक अर्दो दवरलो तो दाखयलो. सो तो काडला. आतां ते चिली फ्राय करतलें. आनी टांग रेसिपी तुमगे बेगीन हाडटलें. टांग रेसिपी ऑलरेडी शूट करून दवरलो हा. आज सद्या हे ब्लॉग्स घालतले हांव कित्याक हेडटा. मिस्टर देन, मिस्टर देन सोयना. मिस्टर देन ते अन्नाड कोणा कहली गो ती पयलू डिमा असेल तर चोय तकली पय गो. Oh, Baba. Oh, Baba. अम्मा आतां हांवें कातुरला. हातूंतून आलं लसणा पेस्ट आनी इल्लो पेपरा पिठो पेपरा तो मूड हें करून पीठ करून तितून घालतलें आनी मिक्स करून दवरतलें. आली लसुणा पेस्ट लायला. आतां मातशें दवरता. आतां पेपर घालता. थोडीशी पेपर घेयल्या आनी ती धाडायता बरी. धाडायला आनी इल्लो धाडायता. पेपर धाडायला इल्लो पेपर. टर्मरीक पावडर बरें करून मिक्स करून मातशें गो दवरता. सगळें मिक्स केलां आनी 5 मिनटां 5 ते 10 मिनटां दवरता. तुमकां ऑलरेडी दाखयता. कांदे घेयले 4 ते 5 धाकटे आमगेले. सो ताका लागून आनी लांबचे लांब कातुरले. टोमोट एकू घेयला. टोमोट 3 चिली घेयल्या आनी देस करीपत्ता ओके आनी मीठ. चिली दाखयता पळय ती म्हागे स्टायल दाखयता. तुमी कमेंट मारनाका टोमोट घालिना, ओदी पीठ लायना हें आनी तें आपले भाशेन कोत्ताय न्हू. सो हांव म्हाजी स्टायल दाखयता. आनी पयलीं मीठ लायला, ओदी पिठो लायला, पेपर क्रॅश पेपर घायल्या आनी आलं लसूण पेस्ट लावन बरें मॅरिनेट करून दवरलेलें. 10 ते 15 अर्दी वर दवरपाची. आनी मागीर आमकां कांदो, टोमोट, चिली आनी करीपत्ता ओके फोंड मारपा. आनी फोंड मारपा तें. सो कशें करता तें तुमकां फुडें दाखयता. ओके दवरलेलें हांवें लावन. सो आतां मातशें मिक्स करता. बरें मिक्स करता आनी कायल तापोवन दवरल्या. आतां कायली घाल. मातशें बरें भाजून घेता. पूण मिरसांगो पिठो आहा जाल्यार मिरसांगो पिठो बी लावन दवरूंक जाता तुमगे चॉयस. आनी ओड्डी पिठो नाका जाल्यार ओड्डी पिठो लायना काय. हांवें लायला. बरें पयलीं भाजून घेता.
भाजून घे. मासा गितळे उदी आलो न्हू ते भायर सरचे आतां. थंय कितू उदी भायर सरले तें उदी घालूं ना. आनी ते 2 मास दवरलो न्हू तेगे ते उदी भायर सरचे. ते ना कमेंट मातशें उदी घायल म्हणून उदी घालूं ना. हांवें ते पिवता तेन्ना म्हाका बरें मातशें पिवलोलें. म्हणजे मासा कितें उदी आहा तें भायर सरलां. ते मातशें ड्राय जावसर अशें शिजयतलें. आतां सगळें उदी सुकल तेगेलें आनी बरें आतां मातशें भाजून घेता. तेगे आतां ऑयल आहा ते कितें एक्स्ट्रा कितें आहा तें भायर सरूंक दिना. वोस कितें म्हणटा ती मातशें भाजून घेता मातशें. आनी मागीर तेच काडून तेच कायलीन कांदो भाजून, टोमोट भाजून, मिरसांग भाजून परतून हें घालतलें. तें मातशें तवसिता. आमगे डस्टराचो आवाज मातसो इग्नोर करा. ते मांस काडला दुसऱ्या कंटेनरान काडला आनी तेच कायलीन कांदो, टोमोट, मिरसांग फोण्ण कायलीन तेच कायलीन हांवें कांदो घायला मातशें हें मार फोण्ण मारता. तेशें गोरवां येताय न्हू ते सायडीन तो चोय नाचोता. बी कांय घालूं ना हांवें. त्या चुतून कायलीन हांवें कांदो घायला. आतां तितून टोमाट, मिरसांग आनी करीपत्ता सगळें मिक्स करा. करीपत्ता आनी मिरसांग घालून मातशें भाजून घेता. मातशें भाजून घेता. भाजून घेता बरें. मातशें भाजून घेता. चड न्हू 2 मिनटां कशें मातशें तळशिता. टोमाटां घालता. टोमाट मातशें हें जावपा. आनी आतां मांस हांवें ऑलरेडी भाजून हें केलें न्हू हें तितून म्हणल्यार मांस मागीर येल्लो जालें म्हणून उदी घायल न्हू मातसो उदी पीठ घायलेलो. आनी हेका मातसा उदी पीठ घालिना जाल्यार न्हू तुमी घालनाकाय मातशें कमेंट मारनाका हांवें कितें रांदिल्लें काय म्हणून. हांवें उदी पीठ घायलो तेका मातसो. मिरसांग पीठ घायलो तांबडो जातालो न्हू तेका लागून मिरसांग पीठ जाता म्हाका ना तेका लागून मिरसांग पीठ घालूं ना उदीचो पीठ घायलो. भाजून घेता. सांगता ही गोवन स्टायल चिली फ्राय न्हू मागेली हांव कशें करता पळय तशी चिली फ्राय ती. म्हणजे गोवना आमी करीपत्ता घालना हें घालना तें घालना म्हणटली. ही मागे हें सद्दांच सेम हांव बेजार येत न्हू सो कितें डिफरंट ट्राय करपाक जाय आसलो म्हाका. सो हांवें मातशें कितें डिफरंट केलां सो तुमकां कडेन शेअर केलां. हें पयलीं रिकॉर्ड करून दवरतलें तें टेस्टा बरें जालां खावपाक. मातशें शीज दिया.
हाय गायज, गुड आफ्टरनून. आयज जाल्या 3 जाल्या 3 परा व्लॉग शूट करून कॉमेस केला. सकाळी मातशें लेट उठलोलें आनी म्हाका मातशें कहलें कितें काम हें जालें न्हू, म्हाका टेंशन जाता. कोणें अशें हाटल्यान कितें उलयलें न्हू म्हाज्या तोंडार उलयनाय, हाटल्यानू कोत्ताय न्हू सगलीं. सो म्हाका कोटा कितें तें मागीर म्हाका बरें दिसना. हितू बरें कोत्ता हांव सगल्या, पण म्हाका केन्ना बरेंपण मेळना. कितू फगीव कोत्ता, कितू म्हाका त्रास जाल्यार बायलां हांव त्या मनशां फगीव कोत्ता. आसते सोंडी फगीव कोत्ता, पूण ना. आनी हांव चोय बाबा आहा आनी आतां 3 जालें आनी सकाळीं हांव बेग करून दिलो राती. आमी चवथे हाडूंक गेलो सकाळीं, हांव बेग करूंक गेलो. थिंगा गेले मागीर कितें एपार हाडून जाय तो हाडून दवरला. आनी मिरसांगो हाडलो मारगांवच्यो सुकोवंक कायल्ल्यो, सुकोवन दवरल्यो. तो सुकोयल्यो मागीर ती देठ मोडून तेगी बोडी आसता न्हू ती ब्रेक कोत्ताय न्हू, सो ती ब्रेक केल्या. आनी पोतून वता घायला डोब्यां घालून उरमाल्या. आनी म्हळ्यार दवरला सगलें दवरलें, वयर दवरताय आमी त्यो. आनी सगलें केलां आनी आतां जालें 3 जालें. आतां ब्लॉगींग स्टार्ट केलां आनी म्हाका कितें जाता न्हू. आनी मागीर तगलीं चड जालो कित्याक हांव कितलेंय बरें करून म्हाका कितें केन्ना बरें येयना. कितलेंय बरें कर, कितेंय कर, अशें कितलेंय हें कर, म्हाका त्रास जाल्यार बायलां हांव लोकां पयलीं चिंतिता. मागीर कोत्ता तांकां लागून कितें हितू बाट तें म्हाका त्रास केल्या बायलां तांकां फगीव कोत्ता आनी मुखार सोदता. आसते फगीव केल्या आतां आसते कित्याक घेवन बसपाचें ना. म्हाज्या मनान तें उत्ता आनी म्हाका हर्ट जाता. सो ताका लागून सकाळीं व्लॉग करूं ना, मागीर मूड ऑफ आहलोलो. आनी हेअर एंड स्कीन केअराचे 2 दिसा जाले कांय व्हिडियोज वचोना, टायमू मेळना जाल्यार. आनी हेअर एंड स्किनाचेर घालपा व्हिडियो एक शूट केलो हा, शूट करून दवरलो हा व्हिडियो, पूण एडीट मारूं मेळना. आनी राती तरी देड बायन आमगे ह्या चॅनलाचेर एडीट मारतालें. सो ह्या चॅनलाक तो फ्रेंड युट्यूबाची फॅमिली व्हडली आहा, ती रावताय न्हू चोवपा म्हागेलें चॅनला. हाय सगल्यांक हाय म्हणटा तो. हाय एवरीबडी. ओके मागीर आतां आमी वयताय आनी हांवें डॅडी आपयला गेलो. आतां वयताय आमी पापा कडेन वयताय. सांग तूं चोयता म्हाका वयताय बाबा पापा कडेन वयताय न्ही रे. सो हांवें डॅडी आपयला. सो तो खंयच्यान येतो तो म्हाका खबर ना, चिंतूनच्यान येतो कुंकळच्यान येतो, खंयची बस मेळटा तिन्ने येतो म्हूण सांगिला. सो फोन कोत्ता भायर सोदतली, मागीर तो हिंगा येवपाना. तो वाटे मेळटो आमकां, वाटे मेळटलो थिंगा रावसाल ताका खूंय मेळटा तो म्हाका सांग म्हळ्यार. सो थिंगसो ताका कलेक्ट करून मागीर भाटान मागीर मारगांव शॉपिंगे वयतली. मागीर तुमकां दाखयता मागीर कितें घेता तें. ताताशें देना हॅप्पी हा पापा वयता न्हू तो आयज. दोळे मोडूं लागत तुमकां. हॅप्पी हा पापा म्हळ्यार जीव तेगे न्ही रे बाबा. पापा वयता तो आयज. हॅप्पी हा डॉगी. हय डॉगी, मोबायलार डॉगी चोयता. डॉगी आहा तेगे. चोय मागीर मेळटा तुमकां. Walkie make it? Slowly come. Okay, good boy. Happy? Yeah, happy you. Flying shoes. Shoes कुठे? तिला ऑलरेडी घालायचं. How Chilli Fry? Walkie. Light is coming from the shoe. Hey, nice. Hey, nice. Go. Walkie American shoe. Go walkie को बहुत दीते हैं. आमी घार पावली आनी बाब्याचो हेटा आनी वाटे आमी मारगांव भाटान
थांबलेली आणि थिंगसून मागीर आमी हें केलें बाबा शूज घेयले आनी घेयले आनी कांय घेवना बाबाकूय शूज घेयले हांवें मामी आनी ती चेन कांय आपल्या हें केलें ना नाकमुळो लायली तांकां सो बाबाकूय घेयले आनी म्हाका कोणें हांवें घेवना कांय तुमकां सांगलो ते भाशेन ओद्दी वाटे आमकां डॅडी मेळ्ळो आमचो डॅडी थिंगा येयना चडसो आनी थिंगा कित्याक येयना थिंगा एक रिजन आहा येवपा ना तेन्ना डॅडी येयन थिंगा मेफी आहा तेन्ना येता डॅडी तो आहा तेन्ना येता आनी तो कितें फंक्शन बी आहा जाल्यार येता रादर देन आमी अवॉयड कोता मेफी ना तेन्ना वचपाक कित्याक आमी तितू थिंगा रावनाय चोडू आनी आमकां कितलेंय बरें केल्या भायर केन्ना बरेंपण मेळना तशें तें सो हांव कोणागेर नांव घेयनाय पूण आसत न्हू तशें आनी अशें आहा येता शूज वेर युअर शूज सो बाबागे शूज दाखयत तुमकां हे पेर घेयले तेका हे व्हडले जाताय तेका बाबागे पांय येदे व्हडले नाय तेगे व्हडले जाता हिंगसून हिंगा अशें व्हडले जाता सो ते तेका धाकटी नाहलोले सायज धाकटी नाहलोली सो म्हाका ते बरें दिसले म्हाका लायक जालें सो हांवें ते घेयले बाटान घेयले हे आनी एक घेयले दाखय एक घेयले तेका ती आनी पर्पल कलर घेयले तेका आनी लायटी घेयले तेका लायटी मॅफीचे हाडलो हाय मॅफीन हाडलो हाय लायटीचे तेजे लायट पेट्टा चलता तेन्ना गेले तेका हाडलोले हाय लायटीचे मोचे तेका पूण ते आमकां व्हडले जातो कशें दिसताले पूण आतां हेंग चोवन म्हाका दिसता ते तेका जातो म्हणून खूब हाडलो हाय पेर ऑफ शूज हांव तुका ओतूनूय एड कोता मागीर क्लिपिंग्सा मॅफीन हाडलो तेका सांगलोलें हाडनाका रोप बी खूब हाडलो आहा पूण व्हडलो सायज हाडला तेका कळोना हाडपा तेगे फ्रेंडान सांगिल्लो मॅफी येता तेन्ना बाबा हे शूज हाडलोले 2 3 4 5 पेर शूज हाडला पूण सगळे व्हडले शूज सो ते कबडा आसलो ते कबडांतले काडले हांवें आनी ते सुटकेशीन भोवता आनी हो रोप हाडलोलो तेन्ना तेका सगळे व्हडली सायज ही रोप तेका लागून ती आतां कांय तेका जावपा ना सो सुटकेशीन भरून हांव ते सगळे दवरता सगळे जर्सी बी तेका हाडले तेणें पूण व्हडली सायज हाडल्या ते सगळे ते कबडां घालता आनी सगळे सारकें कोता काय जात जाल्यार 11:30 राती कडेन 11:30 जाल्यार बाब ऑलरेडी न्हिदलो कित्याक तो सारको टायर्ड जालो सकाळीं उठलो तो न्हीद बरो न्हिदोना गाडयेन बी कांय न्हिदोना तो आमचे चोणसोन हिंगा येयले न्हू सो कांय न्हिदोना तो टायर्ड जालो तो न्हिदोला आनी हाल तेका डोस आहा GE इंजेक्शन आहा तेका हाल्या आनी आमकां फोन येयलोलो की डोस थिंगा आवट ऑफ स्टॉक आहालो सो तेणी सांगलो स्टॉक येता पूण मात म्हणून सो आमी पर्सनली वचून विजीट करून येयलोली लास्ट टायम की येयले काय म्हणून येयलोलो स्टॉक पूण हांवें न्हू मातशें हांव 18 to 24 मंथ्सान घालूंक जाता तो स्टॉक सो हांवें न्हू मातशें डिले केलो की 2 म्हयने वचती या म्हणून न्यू स्टॉक येता न्हू तेका लागून हांव भिता न्यू स्टॉक येयल्यार मागीर सायड इफेक्ट बी कितें म्हाका भिरांत दिसता मागीर बाबा कडेन वेरी केअरफूल रावता सो तेका हांव मातशें रावलोलें आनी म्हयनो रावतो आसलो पूण काल फोन येयलो तेंगेलो की इंजेक्शन स्टॉक आहा यो आनी मार म्हणून बाबा सो आतां ते खाल स्टॉक बाबा इंजेक्शन मारूं व्हरोन सो आतां न्हिदोला सो ते दाखयता तुमकां पूण इंजेक्शन मारता तेन्ना दाखोवपा ना कित्याक हांव भिता तेका मामी घेवन बसतली तेका लागून ओके आनी हो व्हिडिओ हिंगा काबार कोत्ता होप सो तुमकां म्हाजो व्हिडिओ लायक जालो म्हणून लायक शेअर कमेंट करा तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा आनी मागीर पोक चिली फ्राय कशी लागोली ती तुमकां सांगा गोवन न्हू ती हांव म्हाजी सोकल्यांक कितें कितें येता न्हू तशें कोता की म्हाका डिफरंट कितें जाय आसलोलें पूण बरें जालोली लायक जाली सगल्या आनी तुमी करून ट्राय करून सांगा आनी न्हू चिली पावडर घालूना चिली पावडर नाहलोलो तो पिड्यार जालो आनी थिंगा तेका लागून तेन्ना 10 म्हणून हितू पयस कोण वयतलो आसलो ना चिचोण्या ना कुकोली हाडपा येपार म्हाका 12-11 तकली जोड जालोली जाल्यार अप एंड डावन थिंगा भरपूर जाता म्हागेलें सो आसती हांवें चिली पावडर स्कीप केलो आनी हळदीचो घायलो सो हळदी तुमी कडेन आहा जाल्यार घालूंक जाता आनी ट्राय करा आनी मागीर तुमी हाय आनी म्हाका कमेंटान सांगा कोणाक जज करनाका अशें कित्याक केलें तशें कित्याक केलें हितू कित्याक घालें आपल्या टेस्टा प्रमाणे आपल्या हितून अशें कोत्ताय आनी आमी दाखयताय फ्रेंड्सांक फॅमिली तुमी यूट्यूब फॅमिली हो शेअर कोता कितें कोत्तें ओके आनी हो व्लॉग हिंगा काबार कोयता ना बडबडत रावतलें ओके आनी चल मेट तुमकां नेक्स्ट व्लॉगार टील देन बाय गायज